सिनियरिटी ऑलवेज काउंट. पूण जेन्ना तूं उडयो मारता तेन्ना तुजें हांव बेजार ते उडयो मारता तेजेर. हांव सिनियरिटीचेर कोणाचेच बेजार नासता. जें काम कोणी केलां जाल्यार बरोबर आहा, पूण जें काम करता आसतना तूं मेळत तें करता थंय हांव टिका करता. आज तशी परिस्थिती बीजेपीची जाल्या. खरी बीजेपी उरलीच ना. खरी बीजेपीची म्हणजे दुर्दशा जाल्ली आसा खरी बीजेपीची. आणि त्या खातीरूच आमकां काम करता आसतना हे सगळे आमी गोंय कशें बांदलें 1963 ते 1980 पर्यंत हे लोकपुऱ्या आमी मांडपाक जाय. त्या खातीर हांवें एक पिक्चर निर्माण केलें. आमकां ओरिसांतले, युपींतले, केरळा सगळे समाजातले प्रमुख कशें हांगा आमी व्यासपीठार हाडले. ही मेसेज घराघरा पावपाक जाय आणि ती फक्त फोंडा पुरते मर्यादीत रावपाक जायना, तर आमच्या कार्यकर्त्यांनी हे प्रत्येक घरांत वचून सांगपाक जाय की हे अशें 1963 जालें म्हणून आज आमकां गोंय ह्या लेवलाक पावलें. गोंयांत तेन्ना कितले ब्रिज जोडिल्ले. बोरयेचो ब्रिज जोडिल्लो, बाणस्तारचो ब्रिज जोडिल्लो, बिचोलीचो ब्रिज जोडिल्लो, साखळेचो ब्रिज जोडिल्लो. हे सगळे ब्रिज भाऊसाहेब बांदले. पूण केन्ना उदो केन्ना आपल्यान ते बांदले, आपल्यान ते केले, आपूण ते केले केन्नाच केन्ना जालें. पूण एक मांडवी ब्रिज ताणी बांदलो आसत व्हडलो व्हडलो उदो. हें आमी केलें, हें आमी केलें, तें आमी केलें, तें आमी केलें, हेचे शिवाय कांय ना. आज एक सुद्दां स्कीम सारकी चलना. तुमची गृह आधार पळया, गृहलक्ष्मी स्कीम पळया, सिनियर सिटीजन स्किमीत 3 महिने जाले लोकांक पयशे मेळना. काल सुद्दां म्हाका एक कंप्लेन आयल्या. आज तुम्ही जे कितें करता हे तुमकांच खबर ना. मुख्यमंत्री न्हिदून आसा. हांव सांगता तो कितें सांगता, जो मनीस आमदार कित्याक कितें करता, मंत्री कित्याक कितें करता ताका जाप विचारूंक शकना तो मंत्री, तो मुख्यमंत्री त्या खुर्चेर बसूंक शकना. आनी आमी ताका 2021च्या निवडणुकेत दाखोवन दिले. 22च्या निवडणुकेत फोन घेवपाक केतन भाटीकार आसा. तुमचे कसलीय कामां घेतल्यार म्हाजी टीम सक्रिय आसा. इट इज नॉट आय, मी एंड माय सेल्फ, बट इट इज वी विच मेक्स द टीम. हांगा बीजेपीन एक फॅक्टरी काडल्या आनी ती फॅक्टरी म्हणजे फटींगपणाची. उट सूट हिंदू, मुस्लीम, किरिस्तांव आनी तातूंत आनी एकटो कोण रे गेला. तो कोणाक तरी गोंयकार कोणाक तरी घाटी म्हणटा. हांव इतलें सांगूंक सोदता की वी आर प्राऊड टू बी इंडियन्स फर्स्ट. आमच्या कडेन राजकारण घाणीचे करूं नाकात. जेन्ना बॉर्डरीचेर लोक मेले तो हिंदू, मुस्लीम, गोंयकार घाटी म्हणून मरूं ना. तो देश वाचोवपा खातीर मेलो, तो आमकां वाचोवपा खातीर मेळ्ळो.